गीत घेऊया पेज 19 A35 तुझे शोशे आयल्या. दिवन तुमकां सगल्यांक तुकाय देव कृपा दिव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी आयच्या दिसा ही इंतेसां आसा ती देव बापा मुखार दवरया. आयज आमी बागियोन गोंजालो गार्सिया वो बोमायचो भुरगो आनी तो जपानाक मारतीर जालो. तर ताचे फेस्त आमी समोर उमता. त्याच प्रमाणे हांगसरूय पावलो मिकी आनी सांगाती हे जेजुईट भुरगेच ते तांकां खुर्सार मारलेत तिजो जपानाक. तर तांचेय फेस्त आयज आमी समोर उमता. तर बर्थडे थँक्स गिवींग गूड हेल्थ हाचे पासत आशर डाय आसा पासत. स्पेशल इंतेसां आसा डोमिंगोस हाणें दिल्लें आसा ब्लड ऑफ जीजस क्रायस्ट एंड हालेलुया जीजस बोट्स ब्लेसिंग्स आनी ताच्या बिजनेसाचेर. बेसांव बरी सावथ भलायकी आनी पेकोणी आशर नॅस्ट्रिडा पासत. थँक्स गिवींग मास फॉर डोमिंगोस एंड अनन्या ओतम्या पासत ही मिसां दिल्ली आसा. मानुएल पेरेरा पॅट्रिक फर्नांडीस हाचे बर्थडे रिमेंब्रन्स आनी मोनिकान हे मिस भेटयलेले आसा पॅट्रिका फर्नांडीसा पासत. ओतम्यान पासत फॅमिलीच्या फर्नांडीस फॅमिलीच्या आनी अलेग्रा फर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत. ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून आतां ह्या मिसान आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे पातकांची दूख धरून देवाची बोगसणे आमी मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागियोन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. सोर बोलिश सर्वेस्परा सोमेस बागियोन तांची घोटाय तूं. बागियोन गोंजालो गार्सिया पॉल मिकी आनी तांच्या सांगात्यांक रक्त साक्षांचे वाटेन सोम्याच्या खुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयले आनी तेच वाटेन सासणीक मोहिमेक पावयले. तांची खालती विणवणी मानून घे आनी तांचे वरी खुसायल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरो पर्यंत भावार्थ सांबाळूंक तुका विस्वासी रावंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. बागियोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, सगल्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हणून दाखयता. कोश्टां दुखींनी आचोड्यांनी
खाल उपद्र्यांनी आमचेर जर्मोन मारले तेन्ना, आमकां बोणकोणीन घाले तेन्ना, आमचेर कोलपोले तेन्ना, तशेंच वावराक कोश्टा मोदें वा जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मोनान, जानवायेन, मातमेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, असल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनी हातांनी प्रामाणीकपणाचीं हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेअब्रूव आनी अब्रूव ही आमची गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सगलीं आमकां वळखतात आसतनाय आमकां अनवळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरी आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखां बरीत तरी आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब तरी जायत्यांक ग्रेस कोत्ता. आमच्या लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तरी आमचे लागीं सगलें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साबाब, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. म्हणुया, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय, फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका सत्रां गायात, तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताजी स्तुती करात. ताजो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताजें बोलेपण जिवीत भर तोखता. जोरी रात काडली दुखां गोलोवन, तरी फांत्या पारार संतोशान उलासता. जाबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उडटा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो मिती खाली. जाबाब, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरान परजाय लायलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशान थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेर बोण मागतले.
म्हजे पासत राजा पातशांय सरशी तांच्या आनी ओन बावाडत्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां वत्तले, पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात, कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतले. म्हज्या नांवां पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. शेवट पर्यंत थीर रावंक ही कृपा आमी मागया. आमी सगळे आयकलां. दर दिसा आमी देवाच्या उतराचेर मनन करता आनी प्रत्येकान एक तरी कितें तुमचे मदें रिगलेलें आसा तें तुमी धरलेलें आसा, त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. प्रत्येकाक आमी एक प्रत्येक त्याचे कुडीचो सांदो, तो सांदो ते प्रमाणे जियेतलो, तो ते आमी सोदून काडूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. हांव तुमकां म्हजें सांगता, तुमचें तें घडोवंक जायत. ताणें आमकां सांगलां म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावता. जसो एक फांटो दाखवेली रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तींक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवेर रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. जो कोण म्हजी सवेर रिगून रावता आनी हांव ताचे सवेर रिगून रावता तो सुभां फळां दिता, तोक तातूंतलीं फळां. म्हणत ये आमी तर कितें उलयत तें निर्फळ, पूण तो तर आमचे सवय उलयत जाल्यार सगळें बरें जातलें. खालूच आमी पळयलां कशे भशेन पेद्रू आपणाचे वस्तूंक आपल्या अणभवान तो मासली मारूंक जाणा आसलेलो. रातभर ताणें कश्ट केले, तो आनी ताचे वांगडी, आनी रांपणी मागीर ते दुतालेत. जेसून ताका सांगलें आतां दिसाचे तुमी घरात. सायबा म्हणूंक लागलो रातभर आमकां कांय मेळोंक ना, दिसाचें कांय मेळपाक ना अशें ताच्या मनांत आसलेलें. पूण तूं सांगताय म्हणून हांव कोत्ता. जें आमी जाणो तें केन्नाच घडचें ना, पूण ताचे कडेन सगळें घडोवंक जाता. तो आमकां हुकूम दिता तेन्ना आमकां तें समजोवचें ना. आमी विस्वासान आनी बोरवाशान तें करूंक जाय. बाकीचें ताचेर तो जाणा कितें करूंक जाय पळय तें. इतली ताका मागीर मासली मेळ्ळी की दोनी वडी भरून बुडोसर ती बरोन आयली. ते भाशेन आमी पातकी मनशां, आमी कांय नको, पूण तो सगळें जाणो ताच्या एकवटान आमी रावया. ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे आमकां ताका विस्वासी रावन साक्षी दिवंक आमकां येणें ताणें वतले, आमची तपासणी करतले. पूण खरेपणी आमी ताका तर एकवटून आसा. हांवें तुमकां सांगलें ते प्रमाणे प्रॅक्टीस आसत तर त्या त्या वेळार आमी ताका एकवटोन आमी भिवंक फावना. तो कितें म्हणूंक जाय तो बापाचो आत्मो म्हणटलो, कितें करूंक जाय तें करतलो. ह्या भावार्थान आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन रावया. गोन्सालो गार्सिया हे पॉल मिकी ते तेच भाशेन आपणेचेर न्हय देवाच्या मोगान बरोवन देवाक जाय पळय तशें ते करूंक लागले. त्यो तांकां धाडटालो. यंगसर बॉर्न जालें थिंचूर उक्तें जातलें. हे भाशेन ते आपलें जिवीत सादतालेत. तर भयणीनो भावांनो, आमी तेच भाशेन सादच्याक सदांच ताका एकवटून रावया आनी हें म्हत्वाचें. सगळीं जाणां आतां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटून रावया. तो आमचे कुडीन मनांत ओतम्यान भरोन येता. ताचे सवय आमी सगळें दवरया आनी तातूंतले आमी स्वतंत्र जावया. तो जें आमचे भितर आसा तें ताका जाय पळय ते प्रमाणे वापरूनी. आमी एक झाडू कसो झाडू मारतनी ताका कशे भशेन वापरूंक जाय तीच जाणा. तेच भाशेन आमी जेजूच्या हातान झाडू कसो जावया. ओ
पेन्सिल वो पेन जशे भशेन ते वापरूंक जाय ते आमी वापरता तेच भशेन देवान आमकांय वापरची म्हणून आमचे सगळे जिवीत ताच्या ताब्यांत करया आनी आतां आमी आमचेच पासत न्हय पूण आमचे वेंचणुके पासत मागया गोंयांत आमी आतां विंचतेल्या पूण आमी जाणो कशे भशेन ही स्थिती आसा पळय ती देवान आमची मनां आनी काळजां उजवाडायची आनी त्या फुडाऱ्याक आमी निवडची ही आमकां कृपा दिल्या म्हणून मागया पूण गोंयांत आमचो गोंयचो सायब आसा ताणेन आमकां राखचें सांबाळचें आनी खरेपणी आमी उत्तम तरेन बरें पळय ह्या आमच्या राष्ट्रांत करचें म्हणून आमी मागया त्याच प्रमाणे कोरोना व्हायरस काडून उडय म्हणून देवा बापा कडेन मागया आनी तुमची इंतेसां जी तुमी देवा फुडें मांडलेली आसा आनी ह्या मिसाचीं आसा ती आमी देवा फुडें मांडून ताणें ती शांती पावयची म्हणून आमचें आतां जिवीत ताका भेटोवया भेटोवणेचें गायन घेवया गीत घेवया पेज 36 C19 जीने वाटे जीने खीना म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत रगता साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता ती तूं दोळ्याळायन मानून घे आनी तीर बावडतान तुजें नांव उचारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी शासनाचे देवा सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो गोंजालो गार्सिया आनी पॉल मिकी ह्या रगत साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पोरजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबराचो सुरवीस तूं सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उन सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco gut porgotuja तुझ्या कुसुम आणि पुनः जीवन बनववी तुवें आमकां सोडून संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिथी मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्व खालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू बरोबर ताचे मागणें म्हणून सगळीं आमची तेसां मनांत दवरया आनी ती शांती पावी म्हणून आमी ताचे कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो आनी चोर आखातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता
तुझे सोडशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 65 D34 ओतम्या म्हज्या गायन कर. जेजूच्या कोठान हो वेळ आमी सारया भितरल्या भितर दोळे धांपून ताचे भितर आमी एकवटून रावया. मागुया.
सोर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रक्त साक्षां उद्देशी विचित्र तोरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी खुर्सार जेजून भेटयल्ल्या योजनांची गोठाय आनी ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणांनी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगानचे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 88 F7. जेजूक आमचें मोदें दवरून. जेजूक आमचें